बोड्ड्या गांवची घोडेमोडणी ही पारंपरीक घोडेमोडणी आसा आनी ताका खूब इतिहास आसा आनी खूब वर्सां पासून ती घोडेमोडणी आमची चालू आसा. आमकां सुद्दां खबर ना केन्ना पासून सुरू जाल्या ती. तेन्ना आमचे वर्साचे वर्सलदार आसा तांचे 4 घोडे आसता. हातेरकार, मामयकार, रवणातकार आनी एक मडवळ. हे 4य घोडे आमचे बोड्ड्या चावटे येतात जमता एकी कडेन. थंयसून मागीर ते वाजयत वाजयत 3 गाणे घालतकूच वाजयत वाजयत ते मूळ आमची गांवतड आसा. ते गांवतडी चवटो आसलो आमचो पयलीं खूब जाणट्यांचो. ते चवट्याक परत येतात थंय न्हेसतात आनी ते रवणातकार मागीर तांचो तो आसा तो तेंची पुजा करता आनी ती पुजा केल्या नंतर मागीर ते वाजयत वाजयत आमी परत हितू वतात कराडच्या मळ्यार वयतात. थंयसून मागीर धांवत धांवत ते आमची ती भिरड आसा ती भिंडी कडेन आमचो थंय स्टॉप जाता. थंयसून मागीर थंय ते मागीर जाल्यार थंयसून नाचत 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 मागीर ते भायली पेटेर वयतात. भायली पेटेर तेंची होळी आसा. ती होळी वचून परत धांवतात आनी ते आमच्या आडकार शिमा आसता आमची बोड्ड्या गांवची. ते शिमे पर्यंत ते धांवतात. शिमे धांवल्या उपरांत मागीर थंयसून ते परत ते होळी पर्यंत अशे 5 फेरे मारतात. 5 फेरे मारल्या उपरांत ते अशेंच परत आतल्याशे आपल्या थंय वडा कडेन वयतात. वडा कडेन वर्सदाची बायलां जी आसतात आमची ती तेंचे पांय धुतात आनी कौल घेतात, कौल प्रसाद. मागीर सगळ्या लोकांक भाविकांक सगळ्यांक कौल दिता थंयसून. आनी ते कौल दिल्या उपरांत मागीर अशेंच ते घोडे मागीर वयर कराडच्या मळ्यार लावन परत ते गांवतडी होळये कडेन येता. आनी होळये कडेन येयल्या उपरांत ते घोडे सोडयतात. आनी घोडे सोडयल्या उपरांत तशें मागीर ते घोडे आसा ते आमचे सातेरीचें देवूळ आसा ते सातेरीच्या देवळान ते दवरतात मुखवटे घोड्यांचे. आनी ते मुखवटी आसा पळय ते आमचे धवडी आसा आमी मागीर व्हरोन ती परत घोडे आसले ते जाग्यार दवरता. आनी हे घोडे सोडयल्या उपरांत मागीर आमी अशेंच ते घोडे सगळे आमचे चवड्यार वयता परत इल्ले तशे. चवड्यार येयल्या उपरांत ते व्हडल्या घरचे आसतात आमचे म्हणजे ताका आमी हरिजन म्हणटात. तांकां ते कौल दिता. ते कौल दिल्या उपरांत मागीर ते थंयसान विसर्जीत जाता. आनी ते सगळे मागीर आपआपल्या दायजी आसतात आपआपले कोण कोण आसता तांकां घरान वयतात आनी तांचो आशिर्वाद घेतात आनी तांकां पांयां पडटात. आनी त्या उपरांत मागीर थंयसर घोडेमोडणीची सांगतात.